केपी पॉशी गणेशोत्सव मंडळाच्या महाप्रसाद पावती 2025 लकी ड्रॉक या वर्साय व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो। शनिवारा सकाळी सर्त विक्री सुरू जातकच केपेच्या खेळा संकुलापासून तिळामळ जंक्शना मेरेन सुमार 2 किलोमीटर पयस हजारांनी लोकांची रांक लागिल्ली। दर वर्सा प्रमाण अंदू लेगीत आकर्षक लक्झरी गाडयो इनामां म्हणून दवरल्यात। अंदू लकी ड्रॉ खातीर सुमार 1.5 लाख रुपया कुपन छापून आयल्यात। हाचे वरवीं मेळपी निधी धार्मीक, सांस्कृतीक, शैक्षणिक आनी समाजीक कार्यावळी खातीर खर्च करतात। ह्या निधींतल्यान विद्यार्थ्यां खातीर शिश्यवृत्ती दितात। केपी पुलीस आनी येरादारी खात्यान योग्य नियोजन करून गर्देचेर नियंत्रण दवरलां। अंदूच्या लकी ड्रॉचे मुखेल आकर्षण म्हळ्यार 20 लक्झरी गाडयो आनी SUV। तातूंत BMW 5 सिरीज, ऑडी Q3, टोयोटा इनोवा हायक्रॉस, महिंद्रा थार, रॉक्स, किया सेल्टोस, ह्युंडाई क्रेटा, ग्रँड विटारा, टाटा कर्व, शेनवारा काले वाठारांत सुरू आशिल्ली बेकायदेशीर रितीन खेराच्या झाडाचे तस्करी करपी तिगा दुबावितांक कुळे आनी सांगे रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी रंगे हात धरले। ह्या प्रकरणात दुबावितांनी रिक्षा आनी दुचाकी गाडी जप्त केली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। गांजे उसगांव माधवी न्हंयचेर बसयल्लो उदकाचो पंप फाटले 9 दीस जाले नादुरुस्त जाल्ल्यान तळाव्यांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटा। सध्या भौशीक बांदकाम विभागान टँकराची सोय करून तात्पुरत्या उदका पुरवणीची वेवस्था केल्या। जाता तितल्या बेगीन उदका शुद्धीकरण प्रकल्प उबारून सुरळीत उदका पुरवण करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। दर्यादिगा सयत हेर पर्यटन थळांचेर वस्तू खरेदी करपा खातीर पर्यटकांचे फाटीक लागपा सयत विविध सेवांच्यो तिकेटी खरेदी करपाची सक्ती केल्यार आतां 5,000 ते 1 लाख रुपया मेरेन दंड मेळटलो। गोंय पर्यटन थळां संरक्षण आनी दुरुस्ती विधेयक 2025 सभाघरांत चर्चे उपरांत मंजूर जालें। आमदार कृष्णा साळकर हाणें सुचयिल्ली दुरुस्ती लेगीत मान्य केली। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाणें हें विधेयक चर्चे खातीर मांडून संमत करून घेतलें। आज गांवांत चालू आशिल्ल्या रस्तो रुंदीकरणाच्या प्रकल्पा आड थळाव्या लोकांनी दाखल केल्ले याचिकेचेर सुनावणी करतना गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयान राज्य सरकार, कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो, शिवोलीचे आमदार डिलायला लोबो आनी हेरांक नोटीस जारी केल्या। याचिकादार डेस्मंड आल्वारीज आनी हेर रहिवाशांनी न्यायालयांत दाखल केल्ले याचिकेन म्हणलां, गांवांतले 200 वर्सां पोरणे वाड्यांतली घरां कसलीच सुचोवणी दिनासतना कायदेशीर प्रक्रिया करिनासतना मोडटात। तशेंच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करतात अशें सांगून संबंदीत ही कारवाय करतात असो दावो ताणें केला। सरकार आनी दोनूय आमदारांनी जबरदस्तीन आनी एकतर्फी कारवाय केल्या असोय आरोप याचिकादारांनी केला।
टीबी मुक्त अभियानाखाला दिवचलच्या बाजारात आयोजित केलेल्या शिबिराक समाधानकारक प्रतिसाद मेळ्ळो। शेनवाराक घडोवन हाडिल्ल्या या शिबिरान लोकांची एक्स-रे यंत्रावरवीं तपासणी केली। भलायकी खात्याच्या आदारान दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रान बाजारांतल्या गणपती पूजन माटवान हे तपासणी शिबीर घडोवन हाडिल्ले। या शिबिराखाला बाजारांतल्या विक्रेत्यां सयत जाणटे आनी हेर लोकांची तपासणी केली। 2030 मेरेन देशाक टीबी मुक्त करपाचो संकल्प केंद्र सरकारान केला। राज्यांत नाल्लांचे दर बरेच वाडला। हे मोल सामान्य मनशाक परवडना। पाडिलींचो उणाव आनी नाल्लांच्या भाटांच्या उणावाक लागून गोंयांत नाल्लांचें उत्पादन उणें जालां। हाका लागून गोंयकारांक आयात केल्ल्या नाल्लांचेर निंबून रावचें पडटा, म्हणून नाल्लांचे दर परवडना। हालीं गोंयांतल्या सगळ्या वाठारांनी नाल्लांचो उणाव आसा, हाका लागून दर वाडला। घाऊक विक्रेते सरासरी आकारा प्रमाण 32 ते 45 रुपया दरान नाल्ल विकतात। होच नाल्ल किरकोळ विक्रेत्यांकडेन 40 ते 80 रुपयांक मेळटा। 100 भरतीचो नाल्ल 45 रुपया, 120 भरतीचो नाल्ल 37 ते 40 रुपया आनी ल्हान आकाराचे नाल्ल 32 ते 35 रुपया घाऊक विक्रेते विकतात। पयलीं होच नाल्ल 15 ते 20 रुपयान मेळटालो। सध्या गोंयांत थळावे पाडेली मेळनात। जे कोण पाडेल्यांचो वेवसाय करतात ते चडशे बिहारी उत्तर प्रदेशांतले आसात। ते एका माडार चडपाक 120 ते 150 रुपया घेतात। जायत्या जाणांक ही रक्कम परवडना, देखून भाटकार फकत स्वता पुरते नाल्ल काडटात। केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयान आंतरराष्ट्रीय वाघ दिसा निमतान स्टेटस ऑफ स्मॉल कॅट इन द टायगर लँडस्केप ऑफ इंडिया हो अहवाल जाहीर केला। हो अहवाल भारतांतल्या वाघांच्या रावपाच्या सुवातींनी मेळपी 9 ल्हान रानवटी माजर जातीचो आसा। हो अभ्यास 2018 आनी 2022 वर्सा केल्ल्या वाघ जनगणनेच्या आंकड्यांचेर आदारीत आसा। 2018 ते 2022 ह्या काळात देशांतल्या 18 राज्यांनी 57,000 परस चड कॅमेरा ट्रॅप सुवातींचें सर्वेक्षण केलां। हातूंत ल्हान रानवटी माजर कुळांतल्या प्रजातींची वट्ट 24,800 फोटो ट्रॅप केले। ह्या सगळ्या फोटोंच्या अभ्यासा वयल्यान 17,000 ल्हान रानटी माजरां कुळांतल्या प्रजातींची वैयक्तीक वळख पटयली। ह्या तपशिलाक लागून संशोधकांक रान माजर, वाकटी, रस्टी, स्पॉटेड कॅट, बिपट माजर, लेपर्ड कॅट, नुस्तें मारपी माजर आनी हेर जातींच्या श्रेणींची मोलावणी करपाची परवानगी मेळ्ळी। हातूंत रान माजरांची संख्या वाडिल्ली आसून सुमार 96.275 चौखण किलोमीटर इतलो वाठार आसा। नोकरी करपी बायलां मदीं धुम्रपानाचें प्रमाण वाडलां। हाका लागून फुडाराक ह्या बायलांक फुफ्फुसांचो कॅन्सर जावपाचोय धोको वाडटा। हाचे वांगडाच रांदचे कुडींतल्या धुवराक लागून बायलांक फुफ्फुसांचो कॅन्सर जावपाचें प्रमाणूय वाडत आसा, अशें भलायकी तज्ञांनी मत उक्तायलां। धुम्रपान केल्यार बायलांचे फुफ्फुस दुबळे जाता। धुम्रपान सोडल्यार फुफ्फुसांचे भलायके खातीर फायदेशीर थारता। हाका लागून कुडीच्या म्हत्वाच्या अवयवांक ऑक्सिजनाची पुरवण सुरळीत जाता, उर्जेची पातळी वाडटा आनी फुफ्फुसांचें काम सुदारता। जिणेन केन्नाच धुम्रपान करूंक ना अशा बायलांक फुफ्फुसाचो कॅन्सर जाल्ल्याची उदाहरणांय आसात। दक्षिण आशियांत हे प्रमाण चड आसा। हाचें मुखेल कारण रांदचे कुडींतलो धुवर। ह्या धुवराक लागून बायलांक फुफ्फुसांचो कॅन्सर जावपाचो धोको वाडटा। लक्षणां: खोकली, स्वास घेवपाक त्रास जावप, काळजांत दुखप, खोंकतना रगत येवप, वजन चड उणें जावप। खाद्याची रूच आनी पौष्टिकता ह्या कथा संग्रहांत आसा, अशी तोखणाय प्राचार्य दोतोर भूषण बावीन पुस्तक लोकार्पणा वेळार केली। शुक्रारा ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो हांच्या पंचखादय ह्या दीर्घ कथा संग्रहाचें लोकार्पण प्राचार्य दोतोर भूषण बावी हांच्या हस्तुकीं जालें। ह्या वेळार कवी माधव बोरकार, संजना पब्लिकेशनाचे प्रकाशक दिनेश माणेरकार आनी हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय,
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. किसान क्रेडिट कार्डाचेर शेतकारांक आतां कमीत कमी बँकांकडल्यान 1 लाख रुपया कर्ज मेळटलो. ज्यो बँको कर्ज दिवपाक सोदिनात तांच्या आड झोनल ऑफिसांत वा शेतकी खात्यांत कागाळ करची अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलें. राज्यांत सुमार 6,500 शेतकारांक हे येवजणे अंतर्गत वर्साक 3 हप्त्यांत 6,000 रुपया मेळटात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सांखळे आयोजीत एका कार्यक्रमांत तो उलयतालो. फाटल्या 3 वर्सांत गोंयांत सावन 1.63 लाख टन इतले नुस्तें भायल्या देशांनी निर्गत जालें आनी ह्या नुस्त्यांक 2,700 कोटी रुपया इतलें मोल फावो जालो. सुंगटां आनी माणक्यांक व्हडली मागणी भायल्या देशांनी आसा अशी लेखी जाप नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी विधानसभेच्या पटलार दिला. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालया सकयल स्थापन मरीन प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी म्हणल्यार MPDEA देशांत तशेंच गोंयांतल्यान जावपी नुस्त्याची निर्गत हाताळटा. जे दर्यांतले नुस्त्यांचे आनी नुस्त्याचेर प्रक्रिया केल्ल्या अन्नाचे निर्गतदार आसात तांकां MPDEA सकयल नोंदणीकरण करप सक्तीचें आसा. गोंयांत नुस्तें निर्गत करपी 13 निर्गतदार आसात आनी 14 नुस्तें अन्न प्रक्रिया युनिट आसात. वर्स 2022-23 ते 24-25 ह्या आर्थीक वर्साचे मजगतीं 1,63,969 टन इतले गोंयचे नुस्तें भायल्या देशांनी निर्गत जाल्या आनी ह्या नुस्त्यांक 2,729 कोटी इतलें मोल फावो जाला. वर्स 2022-23 63,333 टन इतले नुस्त्याची निर्गत जाल्या. रुमडामोळ दवर्लीच्या बेकायदेशीर बांदकाम प्रकरणात रुमडामोळ दवर्ले पंचायतीच्या 4 पंचांग साश्टीचे गट उदरगत अधिकारी आदर्श देशमुख हाणें अपात्र थारायले. दक्षिण गोंय जिल्लो न्यायालयान हो आदेश स्थगीत केला. मुकेश नायक हाणें आझाद फनीवन बेकायदेशीर बांदकामा विशीं कागाळ केल्ली. ते उपरांत ह्या 4 पंचांनी ह्या आदेशा आड दक्षिण गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयांत स्थगितीचो अर्ज दाखल केल्लो. शेनवारा ताचेर सुनावणी जाली. उसगांव फोंडेचे मुकेश नायक हाणें 15 जानेवारी 2014 दिसा रुमडामोळ दवर्ले पंचायत वाठारांत बेकायदेशीर बांदकामा विशीं पंचायती कडेन कागाळ केल्ली. ही कागाळ आझाद फनीवनच्या बांदकामा संबंदी आशिल्ली. बनावट कागदपत्रां तयार करून हणजूण पर्रा कळंगूट मोर्जे आनी पिर्णा वाठारांत सुमार 3.12 लाख चौखण मीटर जमीन बेकायदेशीरपणान विकली. बेकायदेशीरपणान जमीन विक्री वा हस्तांतरणाच्या ह्या प्रकरणाचो SIT वरवीं तपास सुरू आसा अशी लेखी जाप कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरान विधानसभेत दिल्या. आमदार विजय सरदेसायान हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो. फाटल्या 5 वर्सांत ज्या मालमत्तांची विक्री हस्तांतरण भेट वा हेर खंयच्याय स्वरुपान हस्तांतरीत केल्ली जमीन नेमकी कितली आसा, कबलात नोंदणी क्रमांक, तारीख, जमीन विकपी तशेंच ती विकत घेवपी अशी सविस्तर म्हायती आमदार विजय सरदेसायान मागिल्ली. ते प्रमाण आलेक्स सिक्वेरा हांणी ती सादर केल्या. आलेक्स सिक्वेरान दिल्ले म्हायती प्रमाण आजगांव, हणजूण पर्रा, कळंगूट, मोर्जे आनी पिर्णा वाठारांत धरून राज्यांत दिसपट्टे गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा.
शुक्रार राती कांय अनवळख्यांनी कुळेशी गांवच्या सातेरी देवळांत चोरी करपाचो यत्न केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या चोरांनी खंय पयलीं कोणाची तरी दुचाकी चोरली आनी उपरांत देवळांत भितर सरून कुलूप फोडपाचो यत्न केलो. पूण देवळाचें कुलूप घट्ट आशिल्ल्यान तांचो यत्न फसलो. हो सगळो चोरयेचो प्रकार CCTV कॅमेरान कैद जाला. कुळे पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. दुर्बाट पंचायतीच्या प्रभाग 2तल्या पोटवेंचणुकेन 84.57% मतदान जाले. ST खातीर राखीव आशिल्ल्या प्रभाग 2त सद्गुरू गावडे, सर्वेश गावडे आनी संतोष गावडे हांच्या मदीं तिरंगी लढत जाली. तशेंच हरमल्ला पंचायतीचे जाल्ले पोटवेंचणुकेन वट्ट 93.52% मतदान जाले. अंदू 27 ऑगस्टाक चवथ मनयतले. हे फाटभुंयेर गोमंतक मंदिर महासंघान संस्कृती मोगी लोकांचो अभिमान वाडोवपा खातीर आनी थळावी कला तिगोवन दवरपा खातीर सरकारान चवथीक राज्य महोत्सव म्हूण मान्यताय दिवची अशी मागणी केल्या. हे संबंदी तांणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां निवेदन सादर केलें. हाचे आदीं विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात चवथीक राज्य महोत्सव म्हूण मान्यताय दिवपाची मागणी करपी निवेदन आमदार दाजी साळकर हांकां सादर केलें. हे निवेदन मंत्री सुभाष फळदेसाय हांकांय दिलां. महाराष्ट्र सरकारान जशें चवथीक राज्य महोत्सव जाहीर केला तसो निर्णय गोंयांतूय घेवचो आनी चवथीक राज्य महोत्सव म्हूण मान्यताय दिवची अशी मागणी निवेदनांत केल्या. गोंयांत जायत्या पिळग्या सावन घरगुती आनी भौशीक पावण्यार चवथ मनयतात. चवथी वरवीं भजन, फुगडी, दशावतार, पारंपारीक आरास, घुमट आरती, कलाकार आदी सांस्कृतीक दायज सांबाळून उरता. नरेंद्र मोदी हे भारताचे दुसरे सगळ्यांत चड काळाचे प्रधानमंत्री थारले. ताणें आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीचो 4057 दिसांचो विक्रम मोडलो. प्रधानमंत्री मोदी हाणें शेनवारा प्रधानमंत्री म्हणून 4079 दीस पुराय केले. प्रधानमंत्री म्हणून सेगीत सगळ्यांत चड काळाचो विक्रम पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांच्या नांवार आसा. 15 ऑगस्ट 1947 ते 27 मे 1964 मेरेन ताणें वट्ट 6126 दीस हे पद सांबाळ्ळें. प्रधानमंत्री मोदी नेहरूच्या विक्रमा परस 2048 दीस फाटीं आसात. सेगीत 3 लोकसभा वेंचणूक म्हणल्यार 2014, 19, 24 जिखपाचे नदरेन प्रधानमंत्री मोदी नेहरू हांची बरोबरी केल्या. 2029 वर्साची लोकसभा वेंचणूक जिखून ते प्रधानमंत्री जाले. सेगीत प्रधानमंत्री जावपाचो विक्रमूय सहज मोडूंक शकता. निरंकाल गवळवाडो वाठारांत कितलींशींच वर्सां जालीं भाड्याच्या रुमान प्राथमीक भलायकी केंद्र सुरू आसा. मात ह्या केंद्रांत दिसान दीस दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. पावसाच्या दिसांनी लोकांची गैरसोय जाता. देखून बंद आशिल्ल्या सरकारी शाळेच्या इमारतींत हे स्थलांतरीत करचे अशी मागणी थळावे करीत आसा.
उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान पावसाळ्याच्या दिसांनी उत्तर गोंयच्या वाठारांतल्यो न्हंयो, तळी, घसघशे, मीन आनी चिऱ्या खणी आनी हेर उदका स्रोतांनी पेंवपाक, न्हांवपाक वा देंवपाक बंदी लागू करपी आदेश जारी केला. गोंयांत पावसाळ्याच्या दिसांनी थळाव्या मनशांक आनी पर्यटकांक बुडून मरण येवपाच्यो आनीक घडणुको घडिल्ल्याच्या फाटभुंयेर हो आदेश जारी केला. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान पावसाळ्यांत उत्तर गोंय वाठारांतलो खंयचोच रस्तो वा रस्त्याचो भाग, पायण वा गल्लींतलो रस्तो वा ताचो भाग लेखी परवानगी घेतली बगर खंयची व्यक्ती, एजन्सी वा संघटनेक खणपाक बंदी लागू केल्या. पावसाळ्यांत खणिल्ल्या रस्त्यांचेर उदक सांठून उरता, रस्त्यावेली खडी वा चिखलाक लागून निसरून पडटात, तशेंच लायटीच्यो वायरी वयर आसल्यार शॉक लागपाच्यो घडणुको घडपाची शक्यताय आसता. अशा तरेन रस्त्यान चलून वचपी मनशाक, वाहनांक आनी सर्वसामान्य लोकांच्या जिवांक गंभीर धोको निर्माण जाता. गोंयकारांक आनी बेळगांवा प्रवास करपी हेर सगळ्या प्रवाशांनी शारांत सुरक्षीत आनी सुटसुटीत प्रवास करचो असो भरवसो बेळगांवचे पुलीस आयुक्त भूषण गुलाबराव बोरसे हांणी दिलो. नागरी सुरक्षीताय वाडोवपा खातीर येरादारीचें बरे तरेन वेवस्थापन करपा खातीर आनी मादक पदार्थ आनी सायबर गुन्यांचेर खर कारवाय करपा खातीर एक रोड मॅप तयार केला. येरादारीची अंमलबजावणी आतां शास्त्रीय रितीन सुरू आसा अशें सांगून पुलिसांनी येरादारी हालचालींचो आनी रस्त्याच्या वापराचो शारभर सर्वे करपा खातीर गोगटे इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी आनी बंगळुरूंतल्या एजन्सी कडेन एक टायअप केला अशें ताणें सांगलें. सायबर गुन्यांवकारांक लागून 2024 वर्सा नागरिकांचे 22,845.73 कोटी रुपया परस चड लुकसाण जालें, जे फाटल्या वर्साचे तुळेन सुमार 206% वाडला अशी माहिती सरकारान लोकसभेन दिली. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या इंडियन सायबर क्रायम कोऑर्डिनेशन सेंटर म्हळ्यार I4C विभागा वरवीं चलयल्ल्या राष्ट्रीय सायबर गुन्यांव अहवाल वेबसायट आनी नागरी आर्थीक सायबर फटवणूक नोंद आनी वेवस्थापन प्रणाली प्रमाण 2024 वर्सा देशभरांतल्या सायबर फटवणुकीक लागून नागरिकांक वट्ट 22,845.73 कोटी रुपया लुकसाण जाला अशें गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार हाणें एका लेखी प्रस्नाक जाप दितना सांगलें. कन्याकुमारी तामिळनाडूच्या कोलचलांतल्या सक्तीस्वरन ह्या 17 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक बिरेस्तार आपल्या घरा दुबावीत मरण आयलें. तो फाटले 3 म्हयने फळांच्या ज्युसाचेर आदारीत आहार घेतालो. ह्या आहाराक लागून ताका मरण आयलें आसूं येता असो दुबाव कुटुंबियाक आसा. तांच्या घरण्यांच्या मतान सक्तीस्वरन पयलींच भलायकेन निरोगी आनी सक्रीय आशिल्लो, पूण युट्यूबाचेर एक व्हिडिओ पळोवन ताणें फकत फळांचो ज्यूस पिवपाचें थारायलें. हो निर्णय घेवचे पयलीं ताणें खंयच्याच वैजकी वा आहार तज्ञांचो सल्लो घेवंक नाशिल्ल्याची माहिती कुटुंबान पुलिसांक आनी दोतोरांक दिली. तशेंच तो कांय वखदांय घेतालो आनी व्यायाम करतालो अशें ताणें सांगलें. बिरेस्तारा सकाळीं अचकीत ताका स्वास घेवपाक त्रास जालो आनी तो बेशुद्ध पडलो. ताका हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण ताच्या आदीं दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. शेनवार हो रामभक्त मारुती रायाचो दीस. दिवचल तालुक्यांतल्या श्री हनुमान देवळांनी अंदूच्या श्रावण म्हयन्यांतलो दुसरो शेनवार व्हडा भक्तिभावान मनयलो. हजारांनी भक्तांनी दर्शन घेवन मारुती रायाच्या चरणा कडेन सेवा अर्पण केली.
श्रावणी शेनवारा निमतान सकाळच्यान भक्तांची पावला मारुती रायाच्या देवळाकडेन वळटाली. दिवचलच्या बायली पेठ आणि सुधा कॉलनी वाठारांतल्या हनुमान देवळांत सकाळच्यानूच भाविकांची गर्दी दिसून आयली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी